प्रितीच्या बाबणीनो हे मीस हांव समर्पितांक घेवन दिनवासनींचे संकल्प थँक्स गिवींग इंटेन्शन ऑफ फ्रांसिस्का माशादो आनी कुटुंब देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. तेच परी तुमच्योय गरजो बारून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात. आयज 15 सप्टेंबराचे सायबीण मांय तालिगांवच्या ह्या कुटुंबांक भेट कोत्ता. वयताळे फेलिसितात पिल्लय, पाद्री बाट फातिमा वेल्यो, दुर्गावाडी मिंगेल फेर्नांदीस, व्हडलें बाट 3 वेलेंटिनो गोंसाल्वीस, जिल्लाले मोरोड राहुल आनी बेनेदीत फेर्नांदीस, माशेदाले मोरोड आल्फ्रेड फेर्नांदीस, नोमशिंत आल्वारिनिया मेतलाका, नागाळी लॉरेन्स ब्रगांजा. ह्या सगळ्या कुटुंबाचे सायबीण मांयचे विणवणेन देवान शुभ आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. तेच परी आयज पादविगार फादर डॉमिनीक डिकन आनी तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव फादर बेर्नार्दीन आनी ताच्या फिरगोजकारांक येवकार दितां. आमी अनावन्स करीत आहात ती येतेलीं कित्याक तांचे नवे इगोर्जेक तांकां दुडवांचो आदार जाय. ह्याच नदरेन तीं आयज आयल्यांत. ह्याच बाबतींत आमी उदार जावन तांकां आदार करुया आनी हें मीस वांटो घेतना तांचे पासत आमी मागुया. वावर जाय तो कठीण पूण देवाच्याच आदारान तो सोंपोवंक जाता. हें मतीन धरून वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मोगाला भावा भयणीनो, क्रिस्ताच्या एकवटान जिवंक आमकां आपयल्यात. आमी भावार्थाचें जिवीत जियेतात तेन्ना आमी क्रिस्ता सवे एकवट जोडटाव आनी ताच्या अणभवान वाडटाव. आमचे मदल्या थोड्यांक लागशिल्ल्यान क्रिस्ताचे खोल अणभवान वाडूंक देव विचून काडटा आनी खेरीत देव आपोवणें दिवंक ताका यादनिकी म्हत्वाची व धर्मीक जिवीत जिवंक पाठयता. आयज आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत देव आपोवणेचो आयतार पाळटना आमी सेवा धर्माचो विशय विंचला. तो म्हटल्यार वचात क्रिस्ताच्या अणभवान देव आपोवणी किल्लायात. देव आपोवणी आमच्या भावार्थाची फळां आनी ह्याच पासत देव आपोवणी आमकां भोरतेन फावो जावंक आमी सगळ्यांनी क्रिस्ताच्या अणभवान वाडची गरज. तर आमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी क्रिस्ताच्या अणभवान वाडूंक आनी देवाचे कृपेन म्हत्वाची आनी धर्मीक जिविताक जायती देव आपोवणी आमच्या पवित्र सोबेक फावो जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. आनी यादनिकां पासत आमी मागतना यादनिकां आड आनी पवित्र सोबे आड आनी देवा आड केल्ल्या पातकांचो उगडास करून दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मेरेक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. Krista
कमी बसा तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणटा मुळो देवा तू स्वर्गीय आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सौम्याची चुकीचा बाबाच्या एकट्या सुद्धा सौम्या देवा देवाची शेरी तू संसाराची वाखाणताय आमची गागून तू बापाच्या उस्त्यात पोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे मुळो देवा तू स्वर्गीय आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा तू स्वर्गीय आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थुया सर्वेस्परा तुझे पोटचे गवळ दिवन तुझ्या भुरग्यांची तूं जतन कोत्ताय तुझे पवित्र सभेचेर तुजो भक्तीचो आनी गोठायेचो आत्मो धाड तुझे वेतीचेर तुजो सेवा धर्म चलोवंक आनी उर्बेन आनी लेंटवायन शुभ वर्तमान परगटूंक फावत असले मुन्यारी उपजय हें आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं चोकरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप सोवेस्परा दोन्यान मोजे कान उकोडल्यात हांवें जाल्यार परते बोल करूंक ना खोर सोरून हांव वचूंक ना म्हाका मात्तोल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली म्हजे काड पिसोडतोल्यांक म्हजे पोळे दाखयले म्हज्यो केन्यो कोत्ताले आनी म्हजेर तिंपी उडयताले तेन्ना पोरयान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना सोरेस्पोर म्हज्या आदाराक येता त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो म्हाका नीट करून दिता तो हांगा लागींच आसा कोण म्हजेर घराणे कोत्ता जायत हो जाल्यार बराबर निती सोबे मुखार वचुया कोण म्हजेर आड तक्रार कोत्ता जायत तर ताका म्हजेशी येवन दी दोनी सोरेस्पोर म्हज्या आदाराक येता कोण म्हजेर कास्तीचे फर्मोण मारूंक फुडें सोदतलो देवाचे उतोरे देवाचे ओळखा ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावन जातलो जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चल्लोल्या आमी चलतल्या हें स्त्रोत आमी हे पुरी गावया Sorry, for our children.
फावटी गावया. सोरेस्पराच्या मोगान म्हजें काळीज बोल्ला, कित्याक म्हजी विणवणी ताणें आयकून घेतली. हांवें ताका उलो मारलो त्या वेळार ताणें म्हाका रोखडोच कान दिलो. जबाब. मरणाच्या फासांनी म्हाका वेड्डो घाल्लो. नरकाचो आकांत म्हजेर आयलो. कोंदी दुखींत हांव बुडलोलो. तेन्ना हांवें सोरेस्पराचें नांव घेतलें. सोरेस्परा म्हाका निवार. जबाब. सोरेस्पोर प्रमाणीक आनी दोयाल, आमचो देव माये मोगान बोल्लोलो. सोरेस्पोर साद्या बोल्यांचो आस्कारी. हांव निराशी आसलो ताणें म्हाका वाटायलो. जबाब. ताणें म्हाका मनांतलो वाटायलो. दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काडल्यांत आनी आडलून पडोना जावंक म्हजीं पावलां राखल्यांत. जिव्या मनशाच्या देसान सोरेस्पराचे नदरे मुखार चलतलो. जबाब. बागेऊन जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हाका भावार्थ आसा अशें कोण एकलो म्हणत, पूण कोरन्यांनी तो आपलो भावार्थ दाखयना जाल्यार कित्याक उपकारत? हो भावार्थ ताका तारण दिवंक शकता. एक भाव वा भयण विंगली भोंवतात आनी तांकां दिसपट्टो ग्रास ना, आनी तांकां तुमचे मदलो कोण एकलो अशें म्हणटा म्हूण समजात. सवस्कायेन वचात, गोरमेक कितेंय आंगाक घालात आनी पोट भर जेवात. पूण ह्या तांच्या कुडीच्या गोरजांक तो पावना जाल्यार कित्याक उपकारत? भावार्थाय विशीं अशेंच घडटा. कोरन्यो ना जाल्यार भावार्थ मेलोलो. घडयेक कोणूय म्हणत, एकल्याक भावार्थ आसा, दुसऱ्यांक कोरन्यो आसात. तूं कोरन्या विणी तुजो भावार्थ म्हाका दाखय, आनी हांव कोरन्या वरवीं म्हजो भावार्थ तुका दाखयतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवकार. उद्गाराक उबी रावया. सगळीं आमी उबी रावन गायन गावया. बी 9 पान 25 B9 पेज 25 आमी सवो श्लोक गावचो. Aquí povili
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजू शिसांक घेवन फिलिपाचे शेजाराच्या प्रांतांत पडटा त्या गांवांनी भायर सरून गेलो आनी बेताना आपल्या शिसांक ताणें अशें विचारलें, लोक म्हाका कोण सोदता? तांणी परती पाडून म्हणलें, थोडीं जाणां स्नान जातात जावं एलिजा, दुसरी प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी म्हाका कोण सोदतात? पेद्रून जबाब दिवन म्हणलें, तूं क्रिस्त. तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण खोरायेन ताणें तांकां हुकूम घालो. मनशाच्या पुतान जाय तें भोगूंक जाय. जाणट्यांनी, परम याज्ञिकांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताका भायर रावंक जाय आनी जिवेशी मारूंक जाय आनी 3 दीस जातोच तो परतून जिवन जावंक जाय म्हूण तो तांकां शिकोवंक लागलो. हें ताणें उक्तीं सांगलें. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू ताका उलोवंक लागलो. पूण ताणें येवन आनी आपल्या शिसांक पळोवन पेद्रूक बोबाट केली, म्हणून म्हजे फाटीं सर सोयताना तुका देवाच्यो न्हय बगर मनशाच्योच वस्तू आठवतात. लोकांक आनी आपल्या शिसांक बरोबर आपूण जेजून तांकां म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची कुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती वगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आनी शुभ वर्तमाना खातीर आपलें जिवीत वगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबीन आयज आमच्या धर्म प्रांतांत आमी देव आपोवण्याचो आयतार पाळटा. मागोवंक देव आपोवणी पाद्रीपणांक, टू प्रे फॉर वोकेशन्स टू द प्रिस्टहूड एंड टू द रिलिजियस लायफ. धार्मीक आहात, आमचे सिस्टरी आहात, तांचे पासत आमी मागता. आनी हांव देवाक दिन वाचतां की आमकां म्हाका आपोवणें दिलें, फादर बेनार्दिना आपोवणें दिलें, आमचो डिकन आहा ताका आपोवणें दिलें, पादिगार आहा ताका आपोवणें दिलें, फादर डॉमिनिकाक. म्हणजे इतलीं उपोट देवान आपोवणें दिल्यात आनी ह्या पासत आयज पर्यंत आमकां आमचो धर्म जिवो दवरूंक पाद्री वावुरतात. आयचें शुभ वतन हांव धाकटोच सरमांव सांगता, कित्याक आमचो ब्रदर मांत्यो समाय आपल्या आपोवण्यांची वांटणी करतलो, वोकेशन शेअरिंग करतलो, तें आमी मागीर आयकुचें. 3 वस्तू ह्या शुभ वर्तमानांतल्या पाद्री बाबतींत हांव सांगूंक सोदतां. आमगे भुरग्यांक तरी आपोवणें येयलें जाल्यार हें तुमी भुरग्यांक सवें घालचें आनी मानत्यो सांगून कितें तरी आयज ह्या शुभ वर्तमानांत घेवचें आपल्या आपोवण्याक म्हूण हो म्हजो आवडो. पयले सुवातेर जेजू विचारता, लोक कोण दिता, लोक कोण म्हणटा, लोक तुका इलिजा म्हणटा, कोण प्रवादी म्हणटा, कोण हें म्हणटा तें म्हणटा. बरें आहा, तुम कितें म्हणटाय? पेद्रू म्हणटा, तूं क्रिस्त. क्रिस्त येतो म्हूण ती जाण आसली, तो अभिषेक्त म्हणटाय तो येतो म्हूण जाण आसलेली, मागलोलो येतो म्हूण जाण आसलेली आमी रावताली. पूण हांव तुका सांगता, तूं क्रिस्त, यू आर क्रायस्ट. आय एम सेईंग टू यू नाव, यू आर क्रायस्ट. म्हणजे तूं क्रिस्त येयलो. क्रिस्त, यू आर क्रायस्ट हिमसेल्फ. उतरान इंग्लिशान ट्रान्सलेट केलें जाल्यार यू आर क्रायस्ट. वी शूड नॉट नाव वेट फॉर समवन who will come. You are already come. You are Christ himself. जाल्यार पाद्री कितें? जाल्यार पाद्री कितें आमकां? आमी सगळीं भर घालता आल्तेर क्रिस्तूस हाचेर. पाद्री म्हळ्यार दुसरो क्रिस्त, आल्तेर म्हळ्यार एनादर क्रायस्ट. न्हय हो आल्तार. आल्तेर म्हळ्यार एनादर क्रायस्ट, दुसरो क्रिस्त. पूण थोडे आमगे पाद्रींगे जिवीत चोयल्या, तें केंस केल्याय ते भाशेन, कितें न्हेसल्याय ते भाशेन. बाबा खरें दुसरो क्रिस्त रे बाबा, हो क्रिस्त आम शुभ वर्तमान मेळना. कोणें पाद्रीन ऑफेंड जावचें. कितें हांव उलयतां, पवित्र आत्म्याच्या स्वतान उलयतां. जिवीत तरी सारकें ना, रेफॉर्मांत करचें, नवसरणी हाडची. थोड्यांगे खऱ्यान भुरगीं पाद्रींगे जिवीत जे भाशेन तें केंस करता आनी कितें शेंकरी केलां, सोरपा भाशेन हें दवरल्या, सोरपागे शेंपडी दवरल्या आनी कितें टी शर्ट घायलां, हळदेंव चार घालून भोंवता आनी पेंटा सगळे बुराक पळ्यार म्हाका बिस्मा सांगो सोदिता, मातशें एक फांड कर. आमगे भुरगीं पाद्रींक पयशे नाय, बरी पेंट घेवच्या, एक फांड कर.
इन जीन्स तोन्नाट कोताय म्हणून बाबा हरेन दुसरो क्रिस्त रे बाबा हो क्रिस्त आमकां आमगे मिस्योनार सान फ्रांसीस शावेरान दिवना हो हरेन दुसरो क्रिस्त पूण आमी हें चुकता म्हणून अ प्रिस्ट इज क्रायस्ट हिमसेल्फ इप्से क्रिस्तूस हें विसरता आमी आल्तेर क्रिस्तूस आमी सगळ्यान म्हणा वी आर नॉट द क्रायस्ट वी आर सगळीं आल्तेर क्रिस्तू all baptized are another Christ, but priest is Christ himself. Priest is Christ himself. Ipse Christus sacerdos. And there is no two things about it. No debate, no discussion. Ipse Christus. Amantios anugras doce. Haun Christus. Haun Christ. I am Christ himself. Teklagon, I have my dignity. Fatle this दोगतीक ब्रदरांक हांव उलयतालो आनी तांकां सजमोण दितालो हांवें म्हण बाबा एवरी मिनट एवरी सेकंड एवरी आवर एवरी डे एवरी मंथ एंड एवरी इयर रिमाइंड युअर सेल्फ यू आर क्रायस्ट हिमसेल्फ ताका लागून कोणाचे बरें वागता तेन्ना लोक आसूं नासूं तो पाद्री मोदे आसूं तो लोकां मोदे आसूं तो माद्री मोदे आसूं उगडा आसतोर यू आर क्रायस्ट हिमसेल्फ सदांच क्रायस्ट हिमसेल्फ सदांच तूं क्रिस्त हुंय आसूं तूं तरणाट्यां बरें आसूं जाणट्यां बरें आसूं भुरग्यां बरें आसूं पिडे आसाय तेंचे बरें आसूं काजार जाता तेंचे बरें आसूं काजार मोडलोल्यां बरें आसूं कोणाचें बरें आसूं यू आर क्रायस्ट दॅट मिन्स यू हॅव द डिग्निटी ऑफ क्रायस्ट इन यू Christ has dignity, you have dignity, and your dignity should be higher and higher and higher. लोक तरी अल्ट्रा लेवलाचे तेंगे डिग्निटी तुगे डिग्निटी ते पाठोसा द रूफ ऑफ द चर्च शुड बी योर डिग्निटी कितू वयर आहा आत पावत गेलो तें कोता ना सो मच शुड बी योर डिग्निटी ह्या पासो दूख भोगता म्हाका जायती जाणां पाद्री म्हणटाय डोंट ट्रीट अस डिफरंटली वी आर लायक यू ओली तेका हांव जायता हिंगा कित्या सिक्रेट ऑर्डर्स घेयल्या वाय यू टूक ऑर्डिनन्स हांव कित्याक घेयलें तुवें लौकीक रावचें आसलें यू शुड रिमेंड अ ले पर्सन ओली पाद्री कित्या जालो घोडे होर लागो ती उतरां आयच्या मुट्टी यू आर ordained people will treat you with respect हें सगळें घोडे तुका एक बरें व्हड लांकडां कदेल दवरलें हेर सगळ्या मोडलोलीं फोडलोलीं सोफा दवरल्याय बसल्या दापकोन पोटाय हें कदेल दवर तुका न्हू तूं अमको अमको फादर म्हूण ओ हेस्टन म्हूण न्हू तुका दवरलां बिकॉज यू आर फादर हेस्टन यू आर क्रायस्ट हिमसेल्फ आयज लोकांक कितें कोचें हाव टू सस्टेन द डिग्निटी ऑफ द प्रिस्ट पाद्री विसरले जाल्यार चुकले पूण आम कितें कोन्न कोचें remember one thing always मोर पुर्यान even 800 वर्स जालीं तुम होंडापूल पुर्यान तुम हें मोतीन दवराय 100 म्हयने म्हणटा पूण हांव आय एम एडिंग another 600 years and saying मोर पुर्यान उगडा आसतोराय प्रीस आ फादर्स इन एक पाद्री जावन आसा बाबार्थाचो बापूय आनी हें आमगे जाणटेल्यांच्या तोंडार हेळटा आनी बाबा पाद्रींच्या आड उलय नाका पाद्रींक कांय हें कोनाका कित्याक ते बापूय आमगेले धर्माचे आमगे बाबार्थाचे आज तें विसरलें आमी तें विसरलें ताका लागून सिस्टर मारियेता आहा एक दीस हांवें हात जोडले आनी म्हणलें सिस्टर ब्लेस मी तें म्हणलें ना फादर आय कॅन नॉट ब्लेस यू यू आर अ प्रीस्ट यू शूड ब्लेस मी रिमेंबर सिस्टर मारियेता येस शी रिमेंबर्स एवरीथींग ओय यू आर अ प्रीस्ट हांव घोडे भुरगो पाद्री पूण तेन म्हणलें नो फादर यू आर अ प्रीस्ट आय कॅन नॉट ब्लेस 85 years was म्हणून even if she became 800 years she will always remind herself and say ना फादर तूं पाद्री तें ताका लागून ती नांवान उल मारपा सूय कातराय हांवें वेलांकनी ह्या शर्मांक कोत्तेतो ना एक शर्मा हेजे दिल्लो ही नांवान उल मारप कितें आनी पेट नेम आतां हुंय लोकांक हुंयची पेट नेमां पाद्रींक जायत्यान म्हाका मॅसेज घालून पर्सनल नंबर हुंय सोदून आतां सोदल्या देव लोकूत मेळटा नंबर कितें व्हडलें आं नंबर सोदून म्हाका गायलें फादर आमगे जायत फ्रेंड बी तीक फ्रेंड डार्क इश्ट आमी तांकां पेट नेम दवरलीं तांकां आतां आमी बंद कोत्ताय आनी तांकां फादर म्हणटाय कित्याक बिकॉज दे हॅव डिग्निटी दुसरे सुवातेर जेजू पेद्रूक म्हणटा सोयताना कोड सोर म्हजे बोगले वयलो तूं म्हाका तुका देवा वचनाकाय फकत संवसारा वचसायो मनशान केले वचसायो पाद्री संवसारान न्हू पाद्री संवसारान रावताय पूण पाद्री संवसारान न्हू पाद्री देवा गेले हेंवूय पाद्रीन सगले उगत उगडासोचें आनी तुमी पाद्री बरें वागत तेदोना सगले उगत उगडासोचें पोत पोतून पाद्रीक तेगे विकनस उगडासको नाकाय पोत पोतून पाद्रीक तेगे मनीसपण उगडासको नाकाय फादर तुमी मनीस न्हू आसूं कांय जायना नाचल्यार फादर तुमी मनीस न्हू कांय जायना मिरल्यार काय फादर तुमी मनीस न्हू कांय जायना हेळ्यार गेळ्यार कितें केल्यार ना
आमी मनीस वय हो सोक्त आमी पूण देवान आमकां विंचल्याय ताका लागून आमगे फॉर्मेशन ताका लागून आमगे मिनिस्ट्री आनी ताका लागून आमगे मागणें सगळें बराबर मेळोन आनी पवित्र सुबेचो भावार्थ आनी मोरॅलिटी ऑफ द चर्च एंड फेथ ऑफ द चर्च सगळें मेळोन आमकां क्रिस्तांव थंय वयर वयर ओडून वता आयज लोकांगे प्रॉब्लम कितें लोक संवसारांत रावूंक सोदता नो वी वॉन्ट टू रिमेन इन द वर्ल्ड ओनली वी वील बी इन द वर्ल्ड ओनली नाका तुगे देवागे ना सो पाद्रीकूय देवया तूं सकल पाद्री तर वयता ओडून सकल हाडया ना तूंय आमचे बरें कराव तूं वयर गेल जाल्यार आमकां आम लासतलीं तुगे पवित्रपणां होलीनस ऑफ अ प्रीस्ट शूड बर्न आर सीन एंड आर वर्ल्डलीनस पूण पाद्री पवित्र जावपा दिना ताका आमी गिफ्ट दितलीं गिफ्ट दिवपा बरी वस्तू सगल्यो वस्त सांगतलीं वी वील लुअर हीम आम ताका सार फुलोयतलीं फुसलायतलीं आनी संवसारांत दवरतलीं तूं वयर गेल जाल्यार आमकां प्रॉब्लम तुगे भाग्यवानपण आमकां करप पोतलीं Therefore, remind yourself, all seminarians should remember, I am becoming a priest to be a holy priest, and my holiness should burn all Catholics of their worldly tastes, desires, temptations, and occasions for sin. And तिसरी स्वाती वेलांकनी सोतेल मुटरी आता हुई वयता लोक म्हाका वळखता आज जोण मागताय फादर तुम पाद्री जाय रे पाद्री जाय रे तुम एक्टिविस्ट जायना काय तुम तियात्रिस्ट जायना काय तुम एक्टर जायना काय तुम टीचर जायना काय तुम पॉलिटिशियन जायना काय तुम पाद्री जाय रे फादर पाद्री जाय आमकां मीस दियाय आनी आम साक्रामेंट दियाय हे मोतींत गाचें पाद्रीनी हे मोतीन गाचें सिमनारिस्तांनी आनी हे मोतीन गाचें कातोलीक आवय बापाय तुम तरी तुमगे भुरग्यां आपूण मागताय हांव पाद्री जावपाक धाडटा आमगे भुरग्याक हे भुरगो सदां पाद्री जातलो आज पाद्री हेर सगळें बरें बरें कोता पूण लिटर्जी बाबतींत सो मच ऑफ हेट्रड सिमनारिस्ट मान लिटर्जी कित्याक जाय अरे कित्याक जाय म्हणजे लिटर्जी कॅन यू क्वेश्चन द सेक्रेटनेस ऑफ अ लिटर्जी कॅन यू क्वेश्चन द युटिलिटेरियन व्हॅल्यू ऑफ द लिटर्जी ना लिटर्जी पयली आनी हांव सगळ्यांक एक दीस म्हाका दोग सांग फादर सांग मरे आमी कितें करचें हांवें म्हणलें पयलें लिटर्जी सारकी शिकाय आनी लिटर्जी सारकी इम्प्लिमेंट कराय तुमच्या दोळ्यांत आनी तुमच्या काळजांत मनां लिटर्जी वालोर ना तुम पाद्रीपणां येवकना आमी पयले सेवा धर्म पाळपी सेवा धर्म सांबाळपी आनी सेवा धर्म शिकोवपी वी आर फर्स्ट टू सेलिब्रेट द लिटर्जी एंड टू टीच द लिटर्जी वी आर फर्स्ट to live the faith and to teach the faith कित्याक आयज फकत शेपर्ड एक कडेन हांव गेल्लो तेणें म्हळें वी आर प्रिस्ट एंड शेपर्ड नो वी आर फर्स्ट प्रिस्ट लास्ट प्रिस्ट इन द मिडल ऑल्सो वी आर प्रिस्ट म्हूण हांव गोवळी सपोज सगळे पाद्री काबार जाले आनी कोण एकलो आयज स्वता तुमगे गोवळी येयलो काजारी धालो तुमी मानून घेतली ना तुम कितें पाद्री चोर जावं नागोण जावं केदें व्हडलें स्कॅन्डल केलें जावं तुम पाद्री गोवूंक जाय पीपल वॉन्ट द प्रिस्ट only as a shepherd. People want the priest only as a shepherd. People cannot accept and will never accept someone else replacing the priest and saying, I am your shepherd. No. In that case, someone devil may come and say, I am replacing Christ from today. I am Christ. No. Shepherding is one part of our priestly ministry. Munus Pashendi. But there are two other munuses. First munus is munus dochendi to teach prophet. आणि सदांत उतरां पाद्रीगे तोंडांतल्यान सत भायर सरोंक जाय सत प्युअर सत भांगार कोडोत मेळ जायत पूण सत केन्नाय मेळ जायना तेसो सत भायर सरोंक जाय ताका लागून डिप्लोमसी सोडून दियात Diplomacy because we want to be good to the world. We are enjoying when you start enjoying the pleasures of the world, you become diplomatic. When you start enjoying the sufferings for God, you start speaking the truth. ताका देव suffering बेश्टीन दाना पाद्रीगे जिवितांत पाद्रीक जायत कोश्ट आसताय कित्याक ते कोश्ट कित्याक तेक जाय आपणागे पाद्री सोत उलोयलोले आनी सोत जेलो न्हय डिप्लोमॅटीक जावन सगळ्यांक बटर काडटले सगळ्यांक साखर वांटतले सगळ्यांक तेल लायतले तेचो नाकाय पाद्री उतर खोर जायत पूण आयज म्हाका पवित्र सभा सांगता हें सांग पवित्र आत्म सुचयता हें सांग हांव तुमकां सांगता आनी सेकंड इज munus celebrandi म्हणो कितें munus sanctificandi celebrandi o sanctificandi
द मिनिस्ट्री ऑफ सॅन्क्टिफिकेशन सेलिब्रेट जायत पाद्री जाता आम साक्रामेंत तूं करूं नाय ना तूं पयलीं ओडेन केला साक्रामेंत करूंक म्हाका एक पयरू 4 दीस पयलीं एक मुंबयचो कोण येयलो तो म्हाका कळक ना पूण येयलो वेलांकनी शर्मा लागो धांवन धांवन मुझे म्हाका मेळो तशें करून जायते लोक येता म्हाका मेळो तेणें हात दिला आनी म्हळें म्हाका उगडा आसतोर फादर आनी तुगे पाद्रींकूय सांग तुम पाद्री जाय आमच्यान बऱ्यांतली बरी टिचर हाडूंक जाता पयशे दिल्यार टिचर मेळटाच हांवें तुमकां सांगिल्लें सोदल्यार देव मेळटा टिचर मेळो कितें बऱ्यांत तूं बरो पॉलिटिशियन हाडूंक जाता सोदल्यार देव मेळटा पॉलिटिशियन कितें व्हडें बऱ्यांत बरो इंजिनियर बऱ्यांत बरो तियात्रिस्ट बरो तो हाडूंक जाता पूण पाद्री आम हाडूंक जायना रे फादर हांव तुजें पांय पड म्हणून मातशें पाद्री जाय सो मानक्यो साय उगडा आसतोर हेर सगळ्यांक तुका उलयतलें गूण दिल्यात पाद्री जावपाक शेंकी सोंपयतना एक लायन म्हणटा बायबल कितें म्हणटा जांकां चड दिलां तांचे लागीं चड मागलां तालेंतांची वापर हेजे सोंपता ही संपत येता आमकां कितें म्हणटा आवय तुका म्युजिकाक गूण दिलां बरो वाडोया चिंग चिंग बरें कर तुका एक्टींग काम करा बरें एक्टींग कर आं सगळें कर पूण वेन द गॉस्पल रायटर रोट इट जीसस हॅड द इंटेंशन तुम पाद्रीपण आपोवन दिलां तुमकां चड मागलां तुमी उतरान कोरणेन आनी तुमी खोटे चालीन मुगे पाद्रीपण मेळोय नाकाय आनी जीं कोण पाद्रीपण मेळयतात पयलीं हांव माग घाता म्हाका आनी उरलो सगल्या पाद्रींक खोर कास्ता इफेर्न सोमतें इफेर्न लोकां भाशेन रावूं जाय लोकू राव काजो जा ब्रिकाड आनी एन्जॉय मिक्स अप विथ द पीपल पाद्री भाशेन रावूं जाय लोकांक वयसर आनी तुगे जिवीत फुरसात तेंकोय फुरसात एकोवपा जायना वयसर जायना लोकू राव आयज हो सरमांव वोकेशन संडे मोगान सांगिलां वय कोर उतरां कोरायन सांग जायत पूण मोगान सांगिलां कित्याक मोग पवित्र सभेचो मोग पाद्रीपणाचो मोग कातोलीक पोज्जेचो मोग आसना हांव हें सांगपा ना म्हणटालो म्हाका कित्याक पडटा तुमची जियाय म्हाका कितें कोत्ता तें कोराय पूण म्हाका तुमी बरी जियेलो जाय स्वर्गार गेलो जाय म्हूण हें सगळें सांगता उबी रावया ह्या वेळार आमचो बाबात विचारुया सत मानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या विंगुरबी संवलो आंकवार मरेतान जल्मलो पोंच प्रतकाल ताणें पोस सोंसले ताका उत्साद जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मिल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय ताण जिव्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक वखदांचो एकतार पातकांचें बोगसणी कुडीचें जिवनपण सासणांचें जिवीत आमेन ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार घालुया आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी सगल्या यात्मिकांनी आनी म्हत्वशांनी दिसाच्या दिसा संस्कारा उद्देशी क्रिस्ताच्या खोल अनुभवान वाडूंक देवा लागीं मागुया विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी राजा आनी देसा मदें आसलेलो राग दुयेसाचो उजो नोपयत करूंक वावरूंक आनी सगल्या धर्माच्या मनशाचे होक राखून दवरूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे आमच्या क्रिस्ती कुटुंबाच्या आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक देवाची येवजण विचून काडूंक फावो ते मार्गदर्शन दिवंक आनी देवाची येवजण जाल्यार आपल्या भुरग्याचें दान पवित्र सभेक दिवंक देवा लागीं मागुया विश्वासान मागता बापा
दोयेन आयकून घे. देव आपोवणेचो प्रचार करतल्या केंद्राचो वावर सुफोल जावं आनी देव आपोवण्याच्या वावराक आमी सगल्यांनी तेंको दिवन आमच्या बावटा उद्देशी देव आपोवणी किल्लून हाडूंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान भोगतां बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. दोनी आमी उचाललेले आमच्या याज्ञिका पासत आनी देव आपोवण्या पासत मागणें तूं आयकून घे आनी आंकवार मरेचे विणून तुजो शुभ आशिर्वाद आमचे सगल्यांचेर घाल. हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. बेठोन एक आमी गायन गावया. C3 सर्वेस्वरा मानून गे पान 40 C33 पेज 42. Sorgesvara, आणून घे आमची दाना. Sorgesvara, आणून घे आमची दाना. पुराणी आत्मा तुका दिता, तुका दिता बाबा. पुराणी आत्मा तुका दिता, तुका दिता बाबा. सर्वेस्वरा, आणून घे आमची दाना. सर्वेस्वरा, आणून घे आमची दाना. मोच्या बाबडीनं मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या धर्मी बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या आलाखे पुरुषाच्या बाबा सर्वेस पूर्ण. मोगाळ बापा तुजे पोचेची मागणी आनी दाना मोगान स्विकार कर. तुज्या पवित्र गुटाचे मुण्यारपण चलयतात तांची संख्या वाडय आनी तुज्या मोगान तान सेवेन तांकां बाळगून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनांच्या देवा सर कार्य आनी सोदतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमे वंसर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगल्या देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbaraco sorbespol tu, sorgani संसार मोला तुझ्या वैभवान उसळी तुका सोय सोय. सर्वेस्वराचे नावी येताना उसळी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो
तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तापलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप आनी आदारीस बिस्म आनी सिमियन आमच्या गोडी बापा आनी आमच्या सगल्या याज्ञिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे शागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट सोडीत मुखामळ पडूंक फावो कर. ही वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मेरे देवाची माई सांगाती बागयोन दोन बुतांक आनी सोड काली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमच्या सडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सौम्यान जेजू क्रिस्तांत तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सौम्य तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
तुझेच फाटल्यान येता हांव जेजू जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया डी 40 5 70 आणि 1 डी 42 पेज 71. तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोल्या उपेन आमी मोडटा जेजू आमच्या उद्या तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोल्या उपेन आमी मोडटा जेजू आमच्या उद्या जिविताच्या उप्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासार मरणांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उद्गातिकार मरणांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उद्गातिकार तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोल्या उपेन आमी मोडटा जेजू आमच्या उद्या तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोल्या उपेन आमी मोडटा जेजू आमच्या उद्या कोरोना जायतो ग्रासोड्यार जेजू आमची सुपासनिसार आमचे निर्मळ सोपुडी जेजू आमचे जिवीत सासणी आमचे निर्मळ सोपुडी जेजू आमचे जिवीत सासणी तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोल्या उपेन आमी मोडटा जेजू आमच्या उद्या तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोल्या उपेन आमी मोडटा जेजू आमच्या उद्या प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा सुर्गीच्या देवणान आमी दादोशी जाल्या तुवें पवित्र सभेच्या शेतान पंपलोलें बी ह्या मोगाच्या संस्कारा वरवीं किर्लोन वाडूं आनी जाय त्या तरणाट्याच्या चाकरेक लागून आपल्या भाव भयणीची सेवा करूंक मुखार सरूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसुया. आतां आमचो पिलारचो सिमनारिस्त मंत्योसा आपल्या आपोवण्याची खाणी वो वांटणी करतलो. देव बरो दीस दिवं तुमकां. सो ह्या फिरगोजेंत येयल्यार म्हाका 3 म्हयने जाता मिनिस्ट्री करपाक ह्या तालिगांव इगोर्जेंत. मुगे नांव मांतोशा फेर्नांदीस हांव मडगांवचो पूण सावंड्या जल्मल्लो आनी म्हाका 2 भाव आसाय आनी म्हजो डॅडी भायर सर्वीस करता आनी म्हजी मामी हावज वायफ घरांत.
सो मुगे फर्स्ट लायक म्हाका देवाचो अनुभव प्री नोविशिएट इयर जो आमचो आफ्टर 12th 2 वर्सां केसक मेळचना पयलीं आमकां 2 वर्सांचे हें आसता स्टेजीस आसताय प्री नोविशिएट एंड नोविशिएट. सो हे प्री नोविशिएट आसतना म्हाका देवाचो एक अनुभव कसो मेळलो कित्याक हांव ह्या वर्सान सेमिनरी सोडूंक सोदतालो बिकॉज आय हॅड डिफिकल्टीज आनी लायक आय कुडंट कोप अप म्हाका सगळे त्रास दिसताले कित्याक केन्ना काम करूंक ना तें म्हाका काम सेमिनरी करूंक पडलें. सो दे वर लायक स्टडीज फियर वॉज दे टू स्टडी ऑन माय ओन मागीर स्टेज फियर टू सी द क्रावड or meet people, then also to do things like on my own which I was finding initially difficulty. So हें सगळें करून हांव डिसर्नमेंट करतालो जेन्ना म्हाका देवान म्हाका फरें आपयला वो हांव बिस्तो सेमिनरीन आसा कित्याक एवरीथींग सिम्स टू बी डिफिकल्ट फॉर मी इवन टू कम हियर लायक दीस एंड टू डू टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड ऑल्सो आय वॉज फिलींग डिफिकल्ट. सो हेंच मोतीन दवरून हांव एक दीस ब्लेसिड सॅक्रमेंटान सदांचे भाशेन देवा कडेन मागतालो बट खास करून लायक बिकॉज ऑफ माय वोकेशन. सो आय वॉज बिफोर द ब्लेसिड सॅक्रमेंट एंड आस्किंग गॉड टू शो मी सायन्स कित्याक जायते फावटी आमकां दिसता देव आपयता स्वप्नांनी नाजाल्यार अशें करून डिफरंट दिसवान. सो आय हॅड नथींग एक्सपिरियन्स सॉर्ट ऑफ लायक दॅट. सो आय वॉज आस्किंग गॉड टू शो मी अ सायन आनी हेच करून म्हाका कांय आन्सर मेळो ना ते दिसा. सो नेक्स्ट टायम वेन आय वेंट सो 3 वस्तू ह्या वर्साक म्हाका इम्पॉर्टंटली लायक 3 थिंग्स हॅपन्ड लायक इन्सिडंट. सो फर्स्ट जेन्ना ह्याच भाशेन हांव मागणें करतालो आय ओपन द बायबल एंड आय गॉट अ पॅसेज ऑफ कॉल ऑफ गिडियन ज्या पोरी देव गिडियनाक आपयता प्रॉफेट. सो ती एक सायन अबावट अ फ्लीस तो सायन करूंक दाखयता आनी पूण म्हाका त्या टायमार कांय सोजमोवणी आसोंक ना बायबलाची. आय वॉज नॉट यूज टू रिडींग बायबल एंड म्हाका हें सोजमोवंक ना. सो आय आस्क गॉड आय कांट अंडरस्टँड वॉट इज दीस बट आय न्यू दीस वॉज अ सायन अ कॉल ऑफ गिडियन बट वॉट वॉज द सायन आय कुडंट अंडरस्टँड आनी हांवें शेअर करूंक ना कोणाक कित्याक एक म्हजो पर्सनल अनुभव कसो हांव भिरांत दिसताली कोणाक शेअर करूं. स्पिरिच्युअल डिरेक्टरूय बी केन्ना येतालो आनी केन्ना वोकेशना वयल्यान टॉक जावंक ना. सो सेकेंड टायम हांव सोजमोंक ना म्हूण हांव देवा कडेन हें करतालो मागतालो आनी म्हाका आनी एक दाखय म्हूण सायन आनी आय वॉन्टेड टू लीव. आय there were no difficulty as such like I'm finding food difficulty that's why I want to leave or some bad experience with priest or nothing like that, but my personal disposition of my fears I wanted to leave. So with this call I prayed before God and another this one passage which I got was call of Jonah. So call of Jonah मातशें म्हाका गोमोंक येयलें like I could understand like Jonah tries to God is giving a mission to Jonah. Jonah is fleeing from the call and how God brings him back. So त्याच भाशेन म्हाकाय दिसलें लायक देवान म्हाका आपयला आनी हांव आतां सोडूंक सोदतां आनी देव म्हाका परतून ओडून घेता कसो that I have a vocation. But I was like seeking outcome like म्हाका कितें मेळटलें फादर जाल्यार ओ एशें कोन्न फादर I was like sort of seeking outcome or something like this one what to do. So I was like not really happy at all cost. I wanted to leave, but then like this only I was asking for sort of consolation like why I need to become a priest. So I thought I will get my answer, like I was inspired that I'll get my answer. And like this only happened हांव कोणाच्या इन्विटेशनाक गेल्लो like it was a birthday celebration. So birthday celebrationाक गेल्लो तेन्ना the priest who gave sermon was on the life of Mother Mary and he connected it as a gift from God, how Mother Mary was given this gift, a gift to give birth to the Son of God, incarnate Son of God, that is Jesus Christ, to the world. So it was her fool this one to accept it or reject it. And then it gave me like a strike like as a realization येयलो आनी हांवें मागीर एक्सपिरियन्स केले starting discerning on the life of vocation of Mother Mary. So that Mother Mary was like a backbone to my vocation because from this I learned many things. Like she received this gift, she also had a choice to whether accept it or reject it.
but she accepted it. Heaven accepted it. It was not so easy for her. कितले त्रास पडले. We can see that she had to move from Nazareth to Egypt and my Putun back after the birth of Jesus. So it was very difficult this. So every detail I started to reflect. So yes, Bashin, I understood that saying yes to God also is not so easy. But this one challenges. But when we put our trust in God's hand, everything God takes care. And also this Mother Mary's life inspired me. And also I saw that Mother Mary did not seek for any outcome. Like today we call her Queen of Heaven and Earth and all this. We titled her as Mother of God and all. But this was all not planned for her. That she was not given this like after accepting you will be given this will be your reward and all. Nothing was told. But she had her own struggles to say after saying yes to the Lord and all. So she did not seek for outcome. So that also played an important role in my life. Not to seek outcome, only to do God's will. So as Bashan, I was like inspired by these three incidences from the Bible and sitting before the Blessed Sacrament. म्हाका ल्हानपणींतान पाद्री जावंक जाय आसलो. हांव जेन्ना मिसाक वयतालो पाद्रीक चयतालो. And I also wanted to become like Pesh. I had a desire. But I never thought that चिंतूंक ना हांव सेमिनरीन पावतलो पाद्री जावंक पावतलो. Yeah. So सिक्स्थाक म्हाका वोकेशन प्रोमोटर हांवें वेन्ना स्कॉलान हें केल्लें. Like 5th, 6th, 7th I did my schooling in Venna, Father Agnel Ashram. So थिंगा वोकेशन प्रोमोटर येयले. आनी त्या इस्कॉलान अशें करून वोकेशन प्रमोशना वयल्यान टॉक दिताली आनी सो दे आय गेव माय डिजायर रोट माय डिजायर टू बिकम अ प्रिस्ट आनी मागीर 7थाक म्हाका कॅम्पाक येवंक हें येयलें टू जॉयन द कॅम्प फॉर 3 days. सो हांव कॅम्पान जॉयन जालो आनी 8थाक मागीर हांव सेमिनरीन जॉयन जालो इन 2011. सो पिलार संस्था हांव मिशनरी कसो भितर सरलो. सो लायक आय वॉज नॉट नोईंग एनी डिफरन्स बिटवीन diocesan and all. It happened to be in Venna school and it happened to be Pilar missionary. So in that case, हांव सेमिनरीन भितर सरलो पिलार मिशनरीन. गोडे डायसिजना हितून आसलो जाल्यार डायसिजनान जॉयन जातालो. So there's no this like I had taught beforehand. It just happened to be. But then I saw how God played also in my life. Like whatever He did was according to His plan. So Pilar missionary is more of like देवाचें उतर पुरगोटूंक वावुरता आनी जो लायक स्पेशली टू दोज पीपल हू हॅव बिकम इनडिफरंट टू हीम जो कोण देवा सोशी पयस गेला ताका देवा सोशी परतून हाडूंक. सो दॅट इज द कॅरिजम ऑफ द पिलार सोसायटी. सो हांव एकूय हें मागतां लायक वी नीड प्रेयर्स. Life is not so easy and I've realized it. It is only by God's grace we can do and we receive this God's grace only to prayers. So हांव मागता म्हजे पासत मागात पाद्री पासत मागात थिंगा रिलीजियस सिस्टर्स आसाय कॉन्सक्रेटेड रिलीजियस लायफ सगळ्यां पासत मागात मागण्याची चड गरज एंड थ्रू दीस वी गेट ग्रेस. इफ आय एम डुईंग द वील ऑफ गॉड देर इज नथींग this I should not take pride if you see me doing good. It is only by God's grace I can say. So I should give credit to God because I know without God's grace I would have become a worse sinner. And if I am not doing according to God's plan, the only solution is prayer. Only prayer, true prayer, God's grace, God's will be done. And teshkon. So I have realized this prayer, importance of prayer in life and God's grace in our lives. So with this, I try to end with this quote that जेजून सांगला न्हू पीक खूब पूण भावराडी थोडे. त्या पासो तो म्हणूंक सोदता वी नीड टू pray for vocation and only by praying we'll see religious priest and as Father has told in his sermon like another Christ or Christ himself. Only to prayer this vocation is possible. Thank you and keep me in your prayers and I will also keep you in my prayers. Thank you. देव बरें करूं. हांव शाबासकी दितां ब्रदर मंत्योसाक आनी दिनवासतां. आनी दिनवासतां पादिगार फादर सिम्प्रियान फादर डॉमिनिक म्हजे वतीन डिकन शेल्डन आनी फादर बेनार्दा वतीन तुवें आमकां तुज्या आपोवण्याची वांटणी केली.
सदांच आमची मागणी तुजे पासत आसा तुमी जेन्ना हे फिरगोचेन पावल दवरलें तालिगारां सगलीं आमी तुमचे पासत मागता बिनाका आनीक जायते हाचे व्हड व्हड वादळ येतलीं हॅव टू स्टँड फर्म एंड म्हाका एक बरें लागलें तुगे आपोवण्याचें समन ऑन मॅरी टच यू समथींग ऑन मॅरी मुगे काळजा लोकांनी चापकून बालतो पोता सायबणी चिटकोन राव जात तितू तेस कर तूं गोठ पाद्री जातलो तेस कोना कितें तरी उणें आसतलें मादम मॅरी वील प्रोटेक्ट यू बिकॉज यू आर अ प्रिस्ट ऑफ अ सन इतलें म्हूण आनी चड लांबायना फाटल्या आयतार आमच्या धर्मदान जालां 52,250 रुपया 52,250 रुपीज मोहन सायबणीच्या परबे समय सांजे जालें तें 50 आनी 2,000 52,000 बुधवारा दीस 8,930 रुपया 8,930 शुक्रारा दीस 11,230 रुपया नव्यानाच्या दिसांनी एकठांय जाल्यार 63,300 सगळ्यांक तुमकां तुमच्या उदारपणा पासत दिनवास आतां हे मीस जाल्या उपरांत तरणाट्यांची जमात आसा भुरग्यांनी लकी कुपन्स हाडल्यान जाल्यार ती डिकन शेल्डना लागीं दिवंक मागता भुरग्यांच्या मिसा उपरांत क्रीज घेतल्या आवय बापायक जमात आसा अंडर नो सर्कमस्टान्सीस नो पेरंट शूड स्कीप दीस मिटींग ओ मिस दीस मिटींग फॉर एनीथींग एल्स ही मिटींग कंपल्सरी कित्याक क्रिजमाची डेट थारायल्या क्रिज्म आनी क्रिजमाचे तयारे पासत कितें इन्स्ट्रक्शन जायी ती आयज आमी दितले सो सगल्या आवय बापायनी येवंक आमी मागता आमचे ऑल्टर सर्वर्स जावं बॉयज फर्स्ट प्लेस जिखल्यात दे हॅव बीन विनर्स फॉर द फुटबॉल टोर्नामेंट आनी गर्ल्स ऑल्टर सर्वर्स रनर्स अप जाल्यात न्हू मेर्शे पॅरीश ऑर्गनायज दीस गेम एट डॉन बॉस्कोस तें जिखल्यात तांकां सगल्यांक शाबासकी सोमारा दीस सप्टेंबराच्या 16वेर 8:30 वाजता सिनियर सिटीजन काळागूट रितीराक वयतलीं तांचे पासत मागुया सांजे 5:15 वाजता तेच उपरांत प्रेज एंड वर्शीप पवित्र पुस्तकाची शिकवण कॅरिझमॅटीक प्रे ग्रूप वांटो आमी घेवया बुधवारा दीस सप्टेंबराचे 18 बुधवारांतलो चवथो बुधवार मांडावळ करूंक व्हडलें बाट 1 व्हडलें बाट 2 व्हडलें बाट 3 ब्रेस्तारा दीस सप्टेंबराचे 19वेर परम संस्काराक भेटयलेलो दीस आमी पाळटा आख्या दिसाक परम संस्काराक बोजोण आसतली एडोरेशन ऑफ द ब्लेसेड सॅक्रमेंट फॉर द होल डे 7:30 वाजतांचे मीस सोमतोच आमी सुरू करतले भाग्योन मिंगेल आमचो आस्कारी आ पेट्रन सेंट मायकल ताचे परबेक तयारी योत्मीक तयारी तो दीस मागण्यांत साचो आनी उपासान साचो सगलीं वांटो घेवया वांटो वाड्या वाड्यांनी मांडावळ उंच टायमार उंच वाडो तें सगलें पोरजोळार शापलोलें आसा सांजे मांडी वाग्योंत मिंगेलीचे परबेक 5:15 वाजता आनी मागीर मीस शुक्रारा दीस सप्टेंबराचे 20वेर आमच्या आस्काऱ्याचें नोवेन सुरू जाता पयलें नोवेन मागीर तेस मीस सेरमांव साल्व सांजे 5:30 वाजता उपकार करून भोक्तीपणी ह्या नोवेनान वांटो घेवया हें उत्सवीक वरोस देखून 480 वर्सां खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया नोवेनाच्या दिसांनी बायले पाद्री देवाचें उतर परगटूंक येतले पयले 3 दीस फादर बॉरीस येतलो परवोर येतावन जबाबदारेन जांकां सेवा धर्माची जबाबदारी आसा जबाबदारेन ती पाळची फुडल्या चोत्रायदोची जी कोण इंग्लीश मिसाक येतात तुमी सांगचें तांकां की सांजे नेक्स्ट सॅटर्डे सांजे इंग्लीश मीस ना कित्याक मीस जाता संडे 9:15 कित्याक ते दीस नोवेनाचें कोंकणी मीस जातलें त्या टायमार परमे समयार तालिगांवचो पोरजोड उजवाडाक येता तुमचे एडवर्टिजमेंट आनी आर्टिकल्स धाडून दिवंक मागता फेस्ता मिसाक फादर हेनरी फाल्कां आमचो बुलेटीन रिलीज करतलो सप्टेंबराचे 14वेर म्हणजे काल तावन आमचे इंटर विलेज फुटबॉल टोर्नामेंट क्लब साम मिंगेल ते तालिगांव हाणें ऑर्गनायज केला तो सुरू जाला ताची फायनल जातली 29 सप्टेंबर पयलो इनाम 70,000 आनी दुसरो इनाम 60,000 सगल्यांनी मैदानार एकठांय जावंक आमी मागता दीस इज पार्ट ऑफ आर जुबली 480 years जुबली सेलिब्रेशन 29 सप्टेंबर परबे दिसाक आमी घडोवन हाडटा ड्युएट कॉम्पिटिशन ऑल गोवा सिंगर्स प्रायड सिनियर्स आनी जुनियर्स हांव सांगत आहा जुनियर्स आहा ती 16 वर्सां पर्यंत आनी सिनियर्स आहा ती 40 वर्सां पर्यंत हें खूंय जातलें आमचें रेजिडेंट्स आहा वय रूफ टॉप गार्डन्स म्हण तें हॉलां नांव दिलां थंय तें जातलें लग्न जावंक सोदता आतां लग्न जावंक सोदता तीं नोव्हेंबर डिसेंबर जानेर फेब्रेर आवय बापायनी चोत्राय दोची आनी काजो जावंक जाता तो चेडो आनी चेड्यांनी चेडवानूय चोत्राय दोची
तांकां शिबीर आसतली सप्टेंबर 30th to ऑक्टोबर 5th पर्यंत 6 ते 7 वाजता. ताका लागून ऑफिसांत फोन करून रिजिस्टर कराय. नाजाल्यार शिबीर जाता आसता एक 10-12 जाणां आनी मागीर फोन कोताय. एक विका एकल्या आमी 100 शिबीर दिवपाक जायनाय. इट इज इम्पॉसिबल. कित्याक आतां लीप इयर देजेम काबार जावन दी 31st. जानेर फेब्रेर एक दीस लगून ते इगोचे उस्कार घेवपाक ना. इतलीं काजारां मंडे ट्युजडे वेनसडे थर्सडे काजार काजार काजार. थोडे केन्ना सकाळीं सांजे हे इगो सुस्कार घेतो केदो ना आमकां सोड पाद्रींचें चिंता. सो सगलीं बराबर यात. माय पाहून भुरग्यांक सांगोचें आनी तुमी तुमगे फ्रेंडांकूय सांगाय आनी दुसऱ्यांकूय सांगाय. गांवां ह्यो खबर उलोया. एकात एक खबर उलोवचे बाबा काजरां शिकोवन कोमेस जातली. तुगे चेड जात गो काजारू तुगे चोड जात गो काय मुडाय आनी तांकां हें कराय. आतां डिसेंबराचे 5 सकाळीं 7:15 वाजता 7:15 आमचे फिरगोचेक मीस भेटला. कित्याक एक्सपोजीस हांव न्हू ह्या पासत आमी मागता आख्खे फिरगोजेच्या लोकांक ह्या मिसांत वांटो घे. एक एज वन तालिगांव पॅरीश लेट अस पार्टिसिपेट in this mass. Let us celebrate this mass in honor of Saint Francis Xavier, thanking God for his gift for us. नांवां दिवंक मागता हांव कित्याक बस करूं जाय. नांव येता ते प्रमाणे आमी 2 कोतलीं 3 कोतलीं 4 बस कोतलीं. सो नांवां दिवंक लागात. फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावळ करूंक केरान 6:30 पॅरीश यूथ 8 इंग्लीश 9:15 नोवेनाचे मीस 5:30 वाजता. प्रितीच्या बा भयणीनो आमचे मदें फादर बेनार्दीन आहा. हांवें ताका येवकार दिला. एक्चुली ताका येवकार दिवपाक गरज नासली पूण तेच बराबर तेगे पॅरिशनर पयली पाट येयले देखून courtesy demands that we welcome them solemnly and formally in this church. सो पोत्तून ताका हांव येवकार दिता की तेगलीच इग्रोज ह्या गांवचो पुत्तो तो आयला आपले इगोज नवी बांदतात ताका एक कितें फंड एकठांय करूंक. काल तावन जायतें आयलां. हांव मागतां तुमी जायतें दिवचें. काल सकाळीं पादिग्रान एनावन्स केलें. म्हाका फोन येयलो मेरशेतां कितें सांगिलां पादिग्रान आपण जाणटो तो मातशें सोज हांवें ताका एक्सप्लेन केलें. तेणें म्हणलो आज येता. काल येवन 1 लाखाची चॅक कोन्न दिलें. हांव बरें आय वॉज टच्ड. हांवें आज जोडले थँक्यू. कित्याक थँक्यू म्हणटा फादर इगोज सगल्यांक न्हू. हांवें म्हणून तालिगांवच न्हू मेरशेच ना तालिगांवच न्हू जाल्यार देव सगल्या संवसारा फादर हांव हो 1 लाख दितां. हें हांव तुमकां सांगता तुमी सजमूंक आनी मानून घेवन. आतां मेरशेसान येवन तेणें इतू दिवपा जाताय आमच्यान दोबरात तिबरात दिवपा जाय न्हू. आमची काय बरी गोज आहा डॉमिनिकान मिशनरान बांदली. आमी आदार दिया तेंगे आनी तो आमचो गांवचोच. तेगे नांव तेगे पॅरिशी मुखार खाला पडोन तो अभिमानान आयला मुगे गांवांक बरें कितें मेळटो म्हूण. बरें आहा तें उत्तम बरें द बेस्ट ही वील गेट हांव येता. आतां मागता फादर बेनार्दिना लागीं आपले पॅरिशी बाबतींत तुमकां थोडी म्हायती दिवं. आज मातशें चड उगूच जालो. आमची भयण निकिता लुईस आज भायर वता. तिचे पासून आमी मागता तिचे फॅमिलीक आमी आमचे मागण्यांचें आस्वासन दिता. निकिता लुईस संतीस बाडेंतले. तशेंच आमचो ऑगस्ट काब्राल भाव आपलो वाडदीस संभ्रमता तांकांय आमचे मागण्यांचें आस्वासन आमी दिता. आमचे बरोबर आसा सिस्टर रोमांकसान आयिल्ली सेलीन जेकब. सिस्टर सेलीन जेकब कॅन यू कम हियर. provincial counselor, visiting counselor. She is visiting Goa and presently visiting Auxilium Convent. Let us give her a big hand. आमचो ब्रादर आमच्या नांवान तिका धाकटुली एक फुलांची भेट करतलो. सिस्टर सेलीन is from Kerala but she is in Rome and a visiting counselor for all the sisters. Sister, we are pleased to have you with us in this our parish community and we pray God's special blessings and lots of vocations for Salesian sisters. God bless you. Over to Father. मोगाचे बाबा भयणानो जायत्या जाणांक हांव वळखीचो थोड्या जाणांक घडयेक वळख ना आनी एकाय कारण आसा कारण हांव चडसो गोंयांत आसना फकत मिटिंगेचे बाबतींत येता आनी जेन्ना म्हाका हॉलिडे पडटात त्या दिसांनी आनी
येता आसतना जायते फावटी चिंता हांव चडसो म्हाजें काम हेड्या गांवांत मराठी मिडियम कन्नडा गुजराती ह्यो भासो शिकच्यो पडटा जेन्ना तूं भायर आसता तेन्ना तेच परी तेंची संस्कृताय कल्चर डिफरंट कल्चर फूड हॅबिट्स जायते सोसून घेवचें पडटा मादून घेवचें पडटा जायते एडजस्टमेंटूय करचें पडटा जेन्ना हांव गोंयांत येता जायते फावटी म्हणटा अरे कितलो लक्की तुमी सगळे तुमकां सर समेस्त आसा म्हाका पर्यंत हांव घरा येतकूच कांय करचें पडना सगळें घरचीं करता कपडे धुवचे पडटा सगळें ना जाल्यार थंयसर आमी नुस्तें रांदचें पडटा कोळी करची पडटा शितूय रांदचें पडटा कपडे धुवचे पडटा सगळें करचें पडटा तर हें जावन आसा एक मिसियोनारी काम आनी खेड्या गांवचें काम त्या पासत मोगाच्या इश्टानो मागणेय मागता पूण ही अपील लेटर घेवन येयलां आनी खास कारण म्हाजें आयज येवपाक म्हणल्यार खरें म्हणल्यार हांवें केन्नाच मागोंक ना आनी केन्नाच येवंक ना असलें काम हांवें केन्नाच घेवंक ना हें पयले फावटी घेता आनी पयले फावटी मागता लॉजूय दिसता मागोंक पूण तरी आसतना मागचें पडटा कित्याक आमच्या लोकां कडेन जायना कारण 1 करोडाची म्हाजो प्रोजेक्ट आसा इगोर्जेक हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें हांव इगोर्ज बांदतलो म्हणून पूण देवाचें देणें कशें मानून घेता पूण एक व्हडली जबाबदारी कित्याक पयशांची चड गरज आसता हांव डॉन बॉस्कोचो फादर तुमकां घोडी चिंत दिसता अरे डॉन बॉस्को इतले पयशे आहा थंयसर ना डॉन बॉस्को पणजे मिसियोनार न्हू समजला ती पूण डॉन बॉस्कोचे पणजे जे कितें पयशे येतात तुमचे ते मागीर ते डिस्ट्रिब्यूट करता आनी आमकां पर्यंत ह्या प्रोविन्शियल हावजान ते मागीर आमकां धाडटा तर हे भाशेन आमचें कार्य चलता हांव खास करून तुमचे कडेन मागता मोगाच्या इश्टानो हांव मोगान येयलां आनी आशेन येयलां कालत्या काळजान आनी कालत्या मनांत तुमी दितल्यात म्हणून फुलनां पाकळी हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पादविकाराक फादर सुप्रियन आनी ताची टीम कित्याक तेणें 100% म्हाका सपोर्ट दिला आनी आयज पळयलां तुमी अनावन्समेंट कशें केल्यात पळय ते तर हांव तांकां चड आनी चड काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आमची फिरगोर्सकारां येयल्या आमची चड भोंवतणी आसा इगोर्जेंत डोबे घेवन आसा तेच परी हें अपील लेटर आसा म्हाजें तेंचे कडेन आनी म्हाजेय कडेन आसा तेचेर QR कोड आसा आनी तेचेर धाकटुलीशी म्हायती आसा तर तुमच्यांनी तितूनय दिवंक जाता आनी फुलनां पाकळी दितल्यात म्हणून हांव आशेन रावतां गॉड ब्लेस यू ऑल थँक्यू वेरी मच आनी म्हाका व्हडे कुशालकायेन येवकार दिलो म्हणून हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पादविकाराक आनी तुमकां सगल्यांक थँक्यू मातशें सेरमांव लांब जालो मुगेलो ताका लागून मातशें मिसूय लांब जालें समजून घेवचें उबी रावया सर्वेस्पो तुमचे सव्यांसो तुमचे सव्यास सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मोसो पाटलाव करूंक शेवटाक गायन गावया F15 पानां 9 आनी 2 F15 पेज 92